नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोय सरकार चल्ले हॉलिडेर, कारभार ठप्प, फायलीचे दाळ, 40 खाती सांबाळपी मुख्यमंत्री ताबो दिनासतना टुरार, WRD मंत्री उपमुख्यमंत्री चल्लो, अधिकाऱ्यांचे टूर, सचिवालयान शुकशुकाट। सोऱ्याच्या परमिट बुकांची प्रचंड शॉर्टेज, होलसेलरांचो बोवाळ, एक्साइज म्हणटा प्रिंटिंग खाते बुक वेळार छापिना, प्रिंटिंगाक पेपराचो स्टॉक आणि मनीसबळाच्यो अडचणी, पळयात रिपोर्ट। पणजे महापालिकेचो कारभार पळयल्यार अंदूच्या पावसान पणजेकारांक हाल चुकना, गटारां नितळ करपाक प्रत्येक वॉर्डाक फक्त 2-2 दीस, सगळीच कामां अर्धवट म्हूण नगरसेवकांचेर कलकल। मिकीक पर्रीकाराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार सोदपाच्या JMFC कोर्टाच्या आदेशाचेर मडगांवचे सत्र न्यायालय 27 मेक दितले निकाल, सरकार म्हणटा सोद नाकात। काँग्रेस म्हणटा असल्या पुलिसांक परत ड्युटेर घेवन सरकार प्रामाणीक पुलिसांची वाट लावंक उठला, प्रामाणीक पुलिसय असल्या धंद्यांनी वचपाचो भय। आणि ओदाफा ओकोली परत एकदा थारलो स्पोर्टिंग क्लबाचो मॅच विनर, स्पोर्टिंगान दिल्लो शॉक, शिलाँग लाजोंगाक शॉक। खबर विस्तारान। गोय सरकारूच सध्या हॉलिडेर चल्ले, चडशा खात्यांचो कारभार ठप्प जाला, मेजांचेर फायलीचे दाळ पडटात। 40 खाती सांबाळपी मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्वता 8 दिसांचे सुटयेर वतना ताबो कोणाकडेच दिवंक नाशिल्ल्यान कोफुसांव जाला। हरशी मुख्यमंत्री चड दीस भायर उरपाचो जाल्यार ताबो सकयल्या मंत्र्याकडेन दिवन वता। सचिवालय आनी मंत्रालयान शुकशुकाट, पूण फायलीचे दाळ पडल्यात। मुखेल सचिव RK श्रीवास्तवय दिल्ली आशिल्लो। आता WRD मंत्री मांद्रेकार 8 दीस खंय तरी चल्लो। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस म्हयनोभर फॉरेनाक चल्लो। गोंयांत बारीक सारीक कामाच्यो फायली सुद्दां मुख्यमंत्र्या मेरेन वतात। तातूंत पार्सेकारा कडेन 40 खातीं, दिसाक सुमार 80-90 फायली मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेंत पावता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सध्या ह्यो सगळ्यो फायली आडकून उरल्यात। गोंयचो मुख्यमंत्री खंय फामिलीक घेवन 8 दिसांचे टुरार गेला। शेनवारा पार्सेकार टुराक भायर सरिल्लो। तो आतां येता त्या शेनवाराक गोंयांत पावपाचो। मात वतना ताणें मुख्यमंत्री पदाचो ताबो आपल्या सकयल्या मंत्र्या कडेन दिवंक नाशिल्ल्यान सद्याक कोफुसांव जाला। फायली हाताळटलो कोण ना। मुख्यमंत्री हरशीं चड दीस भायर उरपाचो जाल्यार वतना उपमुख्यमंत्री वा ज्येश्ठतेन ताच्या सकयल्या मंत्र्या कडेन पदाचो ताबो दिवन वता। हेच फावट पार्सेकारान कोणाकूच कित्याक ताबो दिल्लो ना काय म्हूण सगळ्यांक प्रस्न। गोंयचो मुखेल सचिव RK श्रीवास्तव 4 दिसां खातीर दिल्ली गेल्लो। बुधवारा तो परत आयलो। पंचायत, नागरी पुरवण आनी WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकारूय ह्या आठवड्यांत गोंया भायर वचपाचो। 23 मे ते 29 माया मेरेन तो गोंयांत आसचो ना। जाल्यार भलायकी, येणावळ, नगर नियोजन मंत्री आशिल्लो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस 22 मे ते 17 जून मेरेन वट्ट 27 दीस फॉरेनाक आसतलो। असल्यांनी गोंय सरकाराची बरीचशी कामां कशी फुडें वतली काय म्हणून प्रस्न। त्या शिवाय मायाच्या दुसऱ्या पंद्रशीक बरेचशे सरकारी अधिकारी सुटयेर वतात। सध्या तरी सचिवालयांत शुकशुकाट आनी मंत्र्यांच्या कॅबिनांनी फायलींचे दाळ पळयल्यार गोंयचें BJPचें सरकार हॉलिडे सरकार कशें चल्लां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सोऱ्याच्या परमिट बुकांची सध्या प्रचंड शॉर्टेज जाल्ल्यान बंद बाटल्यांनी सोरो विकपी होलसेलरांच्या धंद्याक बरोच मार बसला। एका दुकानाक आठवड्याक 3 तरी बुक लागतात, ताका एकूच परमिट बुक दितात। एक्सायजाक विचारल्यार ते म्हणटा प्रिंटिंग खाते वेळार बुक छापून दिना। प्रिंटिंग खाते म्हणटा तांकां एकूच खाते अपुरबायचें ना, मनीस आनी पेपरांचो स्टॉक मेळटात तशें काम छापपाक घेतात। मात सगळे कोफुसांवान सरकाराची सोऱ्यावेली येणावळ बुडीत चल्ल्या। पळयात रिपोर्ट। गोंयांत सोरो सवाय, गोंयांत येवपी देशी पर्यटक वतना काजू बिया बरोबर सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन चल्ल्या। गोंयच्यान सोरो दुसऱ्या राज्यांत व्हरतले जाल्यार हे परमीट काडचें पडटा। मात सध्या ह्या परमीट बुकाचीच शॉर्टेज चल्ल्या। एक्सायज जाय तितले परमीट बूक दिनाशिल्ल्यान टुरिस्टांकूय अडचणी येवंक लागल्यात। होलसेलरूय धंदो बुडटा म्हूण बोळा मारतात। इंडियन टुरिस्ट जे आपले व्हेकल्स घेवन येता किंवा ट्रेनीन येता तांचेर आमचो आख्खी इंडस्ट्री डिपेंडंट आसा। आनी अशा परिस्थितीन जे परमीट बुक्स जे आमकां दिल्ले वता
आमचो प्रत्येक डिलराचो रिक्वायरमेंट मंथली रिक्वायरमेंट अरावंड एक 30 ते 40 परमीट बुक्स आसता. आज आमकां प्रत्येकाक फक्त 10 ते 15 बुकूच मेळटा. आनी जी कितें आमी इशू करता परमिट्स टू द टुरिस्ट ते सुद्दां जे एक्सायज ऑफिसर्स एट द चॅकपोस्ट आसा तांचे कडल्यान गोंयच्या एक्सायजाचे म्हणटा तुमकां हॅरसमेंट चालू आसा म्हणून आमकां खूब कंप्लेन जाल्ल्यो आसा. आय हॅव बॉट दीस टू द नोटीस ऑफ द असिस्टंट कमिशनर. परमिटाचे बूक कित्याक नात काय विचारल्यार एक्सायज घालता प्रिंटींग खात्याचेर. Last few months, I think printing press has a problem to supply. Every time they आमकां कितें 100 मागतातले but 100-200 books जाता. आमची 3000ची सप्लाय ऑर्डर आहा. Probably because of shortage of paper, because of some manpower shortage, ते आमकां एक्सक्यूज दीत आसता. आनी एक आसा स्मगलर आनी टुरिस्टा मदें एक्सायज इन्स्पेक्टर आमच्यान आयडेंटिफाय करपाक जाय. स्मगलर म्हणटा तो विल नॉट टेक फॉर पर्सनल कन्सम्पशन. यू कॅन आयडेंटिफाय इमिजिएटली. आता टुरिस्ट और पर्सनल कन्सम्पशन आमी क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिलें नॉट टू हॅरस एनी टुरिस्ट. आतां कोणें तर हॅरस केला जाल्यार आमकां आमचे नोंदणी काडची आनी वील इन्वेस्टिगेट इनटू दॅट. प्रिंटींग खात्याचे रणगाडे वेगळेच. ते म्हणटात आमकां सगळ्या खात्याचे प्रिंटींग पळोवचें पडटा. आमकां फक्त एक्सायज खातें अपुरबायेचें न्ही. आमचे कडेन मर्यादीत मनीसबळ, पेपर आसता तशें सगळ्यांची कामां करून दितात. होलसेलरांची सोरो विकपाची मर्यादा रातची 9 वरां वेल्यान परतून 11 वरां मेरेन करची म्हूण लिकर ट्रेडर मागतात. इतके दीस आमी खूब रेप्रेझेंटेशन्सूय दिलीं, आमी ओगी राविल्ले ह्या विशयाचेर. बट म्हाका दिसता आतां आमकां कितें तरी स्टेप्स घेवचे पडटले. इन द मंथ ऑफ जून आमी गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाचे सगळे गोंयच्या मेंबर्साची मिटींग मागयतले आनी मागीर जे कितें डिसिजन थंय जाता डेफिनेटली वी वॉन्ट टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड विथ द एक्सायज. बट कितें आसा आमच्या पोटाचो विशय आसा, सो वी वील हॅव टू टेक दीस मॅटर एग्रेसिवली. वायन शॉप टायमिंग्स कितें आसले पयले अप टू 9 o'clock वॉज द नॉर्मल टायमिंग. देन विथ एडिशनल लायसन्स फीज दे वर गिवन अप टू 11 o'clock. सो फाटीं गव्हर्मेंटाची पॉलिसी प्रमाणे एडिशनल टायमिंग आमी बंद केलें. आतां तेंची मागणी आसली की आमकां आनी एडिशनल टायम दिवचो, 9 हा ती 10 करचें म्हणून. तो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडलेलो आहा, पूण आजून गव्हर्मेंटान कांय डिसिजन घेवना. मात ह्या सगळ्या बोवळान टुरिस्टांक सोरो व्हरूंक मेळना आनी एके वटेन होलसेलरांची जाल्यार दुसरे वटेन सरकाराची येणावळ चल्ली बुडीत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पणजे महापालिकेचो कारभार पळयल्यार अंदूच्या पावसान पणजेकारांचे हाल आसात. पावसाळ्या पयलींची कामां करपाची पद्दत चल्ल्या ती पळयल्यार गटारां नितळ करपाक खंय फक्त 2-2 दीस दरेक वॉर्डाक. महापौर म्हणटा 200-200 मीटर करून सगळ्या पणजेंतली गटारां हुस्पितले. असले केल्यार एकूय वॉर्ड सारको नितळ जावचो ना म्हूण नगरसेवक बोवाळ मारतात. महापौराच्या कामाची तरा पळयल्यार पयल्या पावसाक पणजे बुट्टी चुकना म्हूण नगरसेवक भिल्यात. पणजेन 30 वॉर्ड आसात. दरेक वॉर्डान 200-200 मीटर गटारां उसपुवपाचें काम चल्लां. अर्दो मे सोंपलो, जून तेंकलो. काम चल्लां तें पळयल्यार पावसा पयलींची कामां तडीक लागतली कशी दिसनात. नगरसेवक म्हणटात महापौर शुभम चोडणकार करता तें काम पळयल्यार पणजेकारांनी अंदू बुट्टेची तयारी दवरपाची. All the other mayors have managed to clean up our drains. Why only this year that is not being done? And what is this thing? And that too we are not pressurizing him. We are supporting him. And just 2 days you get laborers. How is it possible? I'm through your channel. I'm clearly addressing the people, not only on my ward but through Panjim. Be prepared for the worst. And we are not to blame if tomorrow anything floods or there is water logging in certain areas, because we have been requesting. I have sent enough SMSs. I have sent enough this thing. I have also informed the commissioner of the CCP that we are not getting any labours and we are not getting any support. कारण आयज म्हाका मनीस दिल्या ड्रेन लिम करपाक, पण तितून ते सुपरवायझर ना, तेमकां ते कोंकणी गमना. ते 11 कॉमेंट्स करता, 12:30 बंद करता, 3 कॉमेंट्स करता, 5 चल्ले ते. तितून म्हाका भंय दिसता हे ड्रेन लिम करून मिरामार बुडटा. महापौर मात कामाचेर सातिस्वेत. एजन्सींक दिल्लें काम खंय बरे तरेन चल्लां. सगळ्या वॉर्डांनी कामां जातली. एक एजन्सीक जे काम मेळ्ळां ते 200 मिटर्स तेणेन ते सिल्ट काडपाचें काम करप अशे तरेचो 200 इंटू तसो एक. आनी दुसरो मेळ्ळा तो तेणेन लेबर सप्लाय करप. सो त्या प्रमाणे 2 भाग करून ते काम चालू केल्लेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक वॉर्डान कामां स्टार्ट जाल्लेलीं आसा. थोडे मॅक्झिमम वॉर्डांनी रावंड कंप्लीट जाल्लेले चालू आसा. थोडे वॉर्ड उरलेले आहा ते येणाऱ्या दिसांनी कंप्लीट जातले. महापौराची कामाची पद्दत पणजेकारांक खंय पावयता तें पयल्या पावसाकूच कळपाचें. सध्या तरी नगरसेवकांक फुडाराचो हुस्को जाला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.
घेऊया एक विराम.